येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक आजचे हेडलायन्स. दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मोपा विमानतळ हांचे मदीं जावची ना सर्त. सरकारान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण काम करतले दोन विमानतळ, सांगले खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान. दिवचल मुळगांवचे पंचायतीत हल्लो, दरवटो तोडून ऑफिसाची केली नासधूस. अनवळख्याच्या विरोधात पोलिसांत कागाळ. 2022चे नॅशनल गेमीत वांटो घेवपा खातीर गोंयचे खेळगडे वतले गुजराताक. 27 सप्टेंबरासावन सुरू जातल्यो गेमी. आणि आता आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नियोजन शुन्य सरकारी संकल्पना दवो हत्ती जावन रावतात. गरजे भायर लोकांक ताचो खार सोंसचो पडटा. निले डब्बे हरे डब्बेच्या रुपात पंचायतीक दिल्ल्यो ई रिक्षा नाका परस मोती जड जावन रावल्यात. देखून कोर एकठांय करपा खातीर चालीक लायिल्ली ई रिक्षाची स्कीम सुदारीत करपाची पाळी पंचायत मंत्र्याचेर आयल्या. स्वच्छ भारत येवजणे खाला दरेके पंचायतीक ह्यो 4-4 रिक्षा दिल्यात. स्कीम हाडली खरी, पूण संबंधित लोक तकली वापरपाक विसरले. देखून फजिती जाली. ह्या रिक्षांची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी कमी, बॅलन्सिंगच सारकें ना. कोयर भरलो काय रिक्षा चट्टेक धावनात. ड्रायव्हर दवरप पंचायतीक परवडना. तांचे खातीर वेगळी तजवीज केल्ली ना. अशा गोंधळात ही स्कीम सापडल्या. पंचायत मंत्र्याच्या मतदारसंघातले पंचायतीत जाल्ली गोची सांगता सरपंच कमला प्रसाद यादव. पळय, अंडर स्वच्छ भारत स्कीम आमकां ते इलेक्ट्रीक रिक्षा गावली 4. तेन्नाच्यान ते तशेंच पंचायतीन आहा. वी कांट यूज बिकॉज तेजी लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी कमी आसा आनी सिन्स गोवा टोपोग्राफी वयर सकयल चट्टेचेर चडपाना ते. प्लस बॅलन्सिंग इशू आहा. तेतून गार्बेज घातले इट कॅन टिल्ट. प्लस वी रिक्वायर ड्रायव्हर्स फॉर दॅट. पंचायती कडेन इतलो फंड ना की वी कॅन अफोर्ड 1 ड्रायव्हर फॉर ईच रिक्षा. सो मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की आयदर प्रोवायड अस अ बेटर कॅरिंग कॅपॅसिटी रिक्षा एंड तेज्या वांगडा ड्रायव्हर दिवपाचो. बिकॉज एवरी पंचायत परिस्थिती अशी आहा की वी कांट अफोर्ड एक्स्ट्रा मॅनपॉवर टू मेंटेन एंड टू ऑपरेट दॅट रिक्षास. दाबोळी मतदारसंघाचो आमदार माविन गुदिनो हो पंचायत मंत्री. ताच्याच मतदारसंघात चिखली पंचायत येता. स्वच्छ भारत येवजण बरे तरेन चालीक लावपा खातीर तोवूय कटिबद्ध आसा. पूण ई रिक्षाचो निला डब्बा आनी हरा डब्बा डबे जावन पडिल्ल्यान ताचेर पेंच आयला. आयकात ताका. एज पर चिकालीम पंचायत आमी नॉर्मली फर्स्ट पंचायत विच वेर कलेक्टिंग डोर टू डोर गार्बेज बाबतीन आमचो हे बरो आसा. 2-3दा वी हॅव गॉट अवॉर्ड. बट माय टार्गेट इज टू आनी बरें करपाचो. ते म्हणटा न्हू की ODF free. Our state has become ODF free. Now our next mission is ODF plus. ODF plus and the roadside kosura asta. Then each and every household means segregate karun systematically scientific way disposal of garbage should take place in panchayat. आणि आम्ही ते करून दाखयतले next 5 years. Because आमचो जो MLA आसा he is a पंचायत मिनिस्टर ऑल्सो. सपोज तेजे अंडर वी कॅनॉट परफॉर्म जाल्यार आमकां आयडूच नांगा बसपाचें. सिन्स इट इज अ मिनिस्ट्रीज कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड पंचायत आमी तेजे सकयल आहा. सो वी हॅव टू सेट एन एक्झाम्पल इन ऑल गोवा. बोगमलो इज ऑल्सो अलॉंग विथ अस की आमी एक बरेचे बरे पंचायत ऑपरेट करून दाखया. आणि शेवटाक ह्यो रिक्षा काय कामाच्यो नात हें कळे उपरांत पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिल्ली ही प्रतिक्रिया. ताणें ही स्किमींतली नामुष्की मानून घेतल्या. ही स्कीम खंय तो रिवायज करपाक लायतलो. E-rickshaws, its other equipment as well, which in spite of being given, some panchayats have been unable to use that to the betterment of the public by collecting garbage and moving it to the designated places. I realize also at the same time they have some difficulty merely giving equipment just because they are under Swachh Bharat program and not giving them the requisite staff is not going to help. So therefore I have asked them to revise the scheme where at least for the first 3 years we will totally look after O&M and then we'll work out the absorption by the panchayat of this particular staff by giving them more funds. We are working on this. We are seized of the matter.
तुम्ही पळोवं शकता ई रिक्षा ज्यो आहा ते गोंयभर सगळ्या ऑलमोस्ट सगळ्या पंचायतींनी दिल्ल्यो आसात. ईच पंचायतीन 4 रिक्षा दिल्ल्यो आसात. पूण सद्या परिस्थिती अशी आहा की हे सद्या अश्योच बंद परिस्थितीन दवरलेले आसात. थोडे गार्बेज सायटीचेर आहात, थोडे पंचायती सकयल आहा आनी थोडे खंय पडल्या ते कोणाकूच खबर ना. कारण एकूच कित्याक की हे रिस्की आहात. हितून जर गाडयेन लोड करीत जाल्यार रिक्षा टिल्ट जावं शकतात, नाल्यार एक तर ही लोड घेयना अशी कारणां आहात जायते. आनी त्या भायर हे ज्यो 4 गाडयो दिल्ल्यो थिंगा त्या गाडयेंचेर पंचायतीन फंड ना ड्रायव्हरांक घेवपा खातीर. हे व्हडलें कारण आसा. त्याच्या खातीर ह्यो फाटले 8-9 म्हयने जाले ह्यो गाडयो तश्योच पडलेल्यो आसा. आनी तेच कारण एक हा की ह्यो गाडयो कंडम जाता आनी टॅक्स पेयरचो जो पयसो आहा अशा तरेन 4 गाडयो प्रत्येक पंचायतीन अश्यो पडल्या कारण ह्या लोकांचो पयसो वेस्ट वयता. लोकांची मागणी आहा आनी तशेंच जे हांगासरल्या पंचायतीचे पंचीस आनी सरपंच हाची मागणी आहा की ह्या गाडयो दिवचे पेक्षा दुसऱ्यो जर व्हडल्यो गाडयो दिल्ल्यो जाल्यार खंय तरी यूज जावपाच्यो जावं मेंटेन जावपाच्यो. सद्या आतां ते खंय तरी CSR या आनी कोणाक तरी पळयतात की ह्यो कश्यो तरी मेंटेन करपाच्यो जावं यूज चालू करपाच्यो आनी यूज करपाच्यो. पंचायत मिनिस्टरा कडेन उलयलें जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां की हेचेर ते लक्ष दितले आनी तेची कशें सुटावो करपाचो जावं कशें यूज करपाचें ते प्लॅन करतले आनी 4 ड्रायव्हर दिवपाचो प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले चिखलेच्यान. लोकांचेर हल्ले जातातच. हांगा आतां पंचायत ऑफिसाचेरय दिसा उजवाडा हल्ले जावपाक लागल्यात. दिवचल मुळगांवचे पंचायतीत मोडतोड केल्ल्या अनवळखी मनशा आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. अजून आरोपी सापडूंक ना. मुळगांवचे पंचायतीचो उपसरपंच विशालसेन गाड सांगता ते प्रमाण बिरेस्तारा ही घडणूक घडली. कोणा तरी एका अनवळखी मनशान पंचायत कार्यालयाची नासधूस केली. टेबलां फोडली, फायली, कागदपत्रां शेवटिली, दाराचे लॉकय मोडला. पंचायत अधिकाऱ्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पंचनामो जालो. पुलीस आरोपीच्या सोदात आसात. जेन्ना आमचो पिवन चावी काडपाक येयलो तेन्ना एक सस्पेक्टेड मनीस एक पारय घेतले आनी फुडले आमचे लॉक फोडटालो मेन दाराचे. तेणी ताका अडकिलो. आयकना तसोच पुश करून ताका फोडून तो भितर येयलो. भितर आमची 1-2 टेबलां, आमचो जो सेक्रेटरी बसता तो ग्लास, सगळे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी त्यांनी खूब डॅमेज केल्ली आसा. 2-3 टेबलां परतून उडयल्यात. थोडे आमचे स्टेशनरी जे कितें ऑफिस पेपर्स आसता, बुक्स ते परतून उडयले. आनी सस्पेक्टेड पर्सन कंप्लेंट दिल्ल्या कारणान आमच्या पिवनान जे मनीस दाखयता एक सस्पेक्टेड उखल्लेलो आसा तेंच्यांनी. आनी आतां पुलीस ठाण्यार व्हेल्लो आसा. चवकशी चालू आसा. जर तुमी टेबलां ते फोडले ते पळयतले जाल्यार पळयता तुमच्या आसा. आमकां तशें जावन आमी कितें आदलांक ना. मागीर एक ऑफिसर तेंची ऑर्डर येयली की व्हिडिओ म्हणून मागीर काम चालू करतले. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव प्रांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मोपा विमानतळ हाचे मदीं सर्त जावची ना. सरकारान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण दोनूय विमानतळ काम करतले. देखून मोपा विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना. उरफाटो सद्याचो दाबोळी विमानतळ आनीक सुदारतलो. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान सांगले. खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनाचे अध्यक्षतेखाला दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सल्लागार समितीचे बसकेंत दाबोळी विमानतळाक त्रास दिवपी वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर चर्चा जाली. मोपा विमानतळ सुरू जाले उपरांत दाबोळी विमानतळाच्या फुडारा विशीं समितीचो मुखेली सार्दीन उलयलो. दोनूय विमानतळ वेगवेगळे तरेन काम करतले अशें ताणें सांगलें. ताणें फुडें सांगलें, दोनूय विमानतळाच्या कार्यावळी विशीं सरकारा कडेन उलयलां आनी खंयचेच परिस्थितींत दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना अशें आश्वासनय दिलें. Here I'm not talking now as a chairman. I'm talking as MP South Goa. I will make sure we have sworn into the people, not make sure that this will always continue. And I want to again remind the people that we are there with them to see our Daboli airport continues forever and ever. Amen. So there will be competition. So how much you will See tu samjungta. There won't be competition. Sarkaru santolo yo esh bashin cholpadai to ani esh bashin cholpadai. So zan rain sarkara nishurun dilla. I took a commitment from government
that airport, our Daboli, will be there forever. See, in Europe and America, there are airports close by. No doubt that is a bigger airport. We have got restriction up to now here. Big, huge aeroplanes may not be landing here. Those they can land there. You understand? So let us wait and see. Still it is not inaugurated. After that, as a MP, in the interest of the state and in the interest of Daboli being a South Goa MP, I will discuss with the concerned authorities to see that our Daboli will always remain as it is and if it will further improve. तसेच इल्युमिनेशन, पार्किंग या विषयांचेर विमानतळ अधिकारी आणि भागदारांकडेन चर्चा करून संबंधित प्रश्नाचेर सार्दिनान भर दिलो. थोडे पॉइंट्स आज दिल्यात की नवी बिल्डिंग कित्याक जायना पार्किंगची. दुसरे थोडी रेस्टॉरंट्स असल्या बरी कित्याक रेव्हेन्यू वाडटलो. एप्रोच रोड म्हणजे हो मेन रोड आहा तो थंयसर कसले शॉप्स वेंडर्स येवपाक जायना अशें आमी थोड्यो गोश्टी सांगल्यात. दोनूय एअरपोर्ट जाय कित्याक नॉर्थ आहा पळय ते नॉर्थ वाल्यांक मदत जातली. साऊथ आहा ते साऊथ वाल्याक मदत कित्याक हांगासून थंय वतले आता जाल्यार आमकां जवळ जवळ 1.5 तास जाय. थंयसून लोक हांगा येतात ते बाबडे 2 तास काडटात. सो दोनूय एअरपोर्ट उरचे. त्याच्यानंतर एअरपोर्ट साऊथ गोवा आसा म्हणून साऊथ गोवा फूल स्ट्रीट्सान 7 स्टार 5 स्टार हॉटेल्स बिजनेसमॅन इंडस्ट्रियल स्टेट जाल्यार खुबशा लोकांच्या भितर मायंडान फियर आसलो कन्फ्युजन आसलें की एन्सायटी आसली की बाबा एअरपोर्ट सपोज मोपा येयलो आणि चीफ मिनिस्टरान हालीं सांगलां की सप्टेंबर 22 नंतर तो जावंक शकता आणि त्यांच्यानी लँडिंग ट्रायल घेतली इंडिगोची सक्सेसफूल जाली. सो पीपल आर वरीड अँड स्कॅर्ड म्हणून दीस एअरपोर्ट आसा तो दाबोलीचो उरतलो. दोन्ही ऑपरेट जातले पण एका कोण काढू शकना आणि एका कोण व्हरूंक शकना की आणि तेणी हिस्ट्री सांगली टोटल की दिस इज गोईंग टू दी स्टेट बिकॉज दिस इज सिव्हिल एज वेल एज नेवलाचो असल्या कारण लोकांक मायंड फियर आसली. पण तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला आमच्या ऑथॉरिटी चेअरमॅनान आणि एक बरी गोष्ट जाला की हे एअरपोर्ट उरतलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाली. गोयचे शिक्षण खाते आणि गोंय सरकार शिक्षणाच्या बाबतीत कितें करता ते थेट मुख्यमंत्री आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांच्याच तोंडांतल्यान पालकांक आयकपाक मेळटले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं शेनवारा 24 तारखेक हो सुसंवाद जातलो. शिक्षण संचालकान सांगले. शेनवारा 24 तारखेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं प्रायमरी स्कुलाचे शिक्षक आणि पालकां बरोबर संवाद साधतलो. हातूंत न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन, निपुण भारत, मूल्यवर्धन, मिड डे मील ह्या सगळ्या गजालींचे बाबतीत शिक्षक आणि पालकांक जाणा जावन घेवपाची संद मेळटली. वेंचीक 123 स्कुलांनी हो संवाद जातलो. शिक्षण संचालक शैलेंद्र दिगळेन पत्रकार परिशदेत सांगले. 24 तारखेक शेनवारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे टिचर्स आणि पेरंट्स प्रायमरी स्कुलाचे हांचे कडेन इंटरॅक्शन करतले. आमकां अशें दिसून आयलां की गव्हर्मेंट खुबश्यो गोश्टी करता पूण प्रायमरी स्कुलाच्या टिचरांक आणि स्पेशली पेरंट्सांक तांची म्हायती नासता आनी ती अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर हे अवेरनेस प्रोग्राम एक अरावंड 1.5 ते 2.5 वरांचो आमी ऑर्गनायज केला. ह्या प्रोग्रामान न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन, निपुण भारत, मिड डे मील अशें आनी मूल्यवर्धन अशा खुबश्या गोश्टीचेर म्हायती दितले. ताच्या मागीर CM सरूय तांचे कडेन भाशण जातकीर लोकांक स्पेशली पेरंट्सांक इंटरॅक्ट करपाक वाव आसतलो. तर हातूंत गव्हर्मेंट आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन कितें करता हे तरी सगळ्या पेरंट्सां पर्यंत पावचे ही एक अपेक्षा आसा. मुळाव्या शाळांक सरकारी फंड येता तो कशे तरेन वापरतात, कशे तरेन वापरचो हाचेर स्कूल मॅनेजमेंट वॉच दवरपाक शकता. ही प्रक्रिया शेनवारच्या संवादात जाणा जावन घेवपाक मेळटली. खंय गव्हर्मेंट खुबशे पयशे प्रायमरी स्कुलांक आनी बाकीच्या स्कुलांक दिता आनी ते पयशे कशे तरेन मोडपाचे आसता आनी कसो त्या पयशे मोडपाचेर वॉच पेरंट्साचो आनी स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीचो आसचो हाजेरूय म्हायती दिल्ली वतली. सो हे इंटरॅक्शन 24 तारखेक सकाळी 10 ते 12 ह्या वेळार जातलें. आतां हे प्रायमरी स्कुलाच्या टिचरा खातीर आनी पेरंट्सां खातीर, पूण आमच्या प्रायमरी स्कुलांनी चडशा प्रायमरी स्कुलांनी फॅसिलिटीज ना
म्हणून आमी ते लीड स्कुलांनी ऑर्गनायज केला. 123 लीड स्कुलांनी हे सगळे प्रायमरी स्कूल टिचर्स आनी पेरंट्स, स्पेशली पेरंट टिचर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी हे त्या लीड स्कुलान वतले आनी थंय तांकां हे पळोवंक मेळटले ऑनलायन इंटरेक्शन. थोड्या लोकांक क्वेशनूय विचारपाक मेळटले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. अपक्ष उमेदवाराक भाजपाच्या 5 नगरसेवकांनी क्रॉस मतदान केल्ल्यान मडगांवतल्या पालिका मंडळांतली राजकीय अस्थिरताय वाडली. पूण भाजपाचे 15 नगरसेवक आनी मुख्यमंत्री हांचे कडेन बसके उपरांत अध्यक्षाड अविश्वासाचो थाराव मांडलो. फाल्यांच्या मतदानाच्या आदी घनश्याम शिरोडकरान आयजच नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. एमएमसीचो अध्यक्ष म्हूण वेंचून आयिल्ल्या घनश्याम शिरोडकारा आड सत्तेर आयल्या उपरांत फकत 3 दिसांनी अविश्वास थाराव मांडिल्लो. फाल्यां मतदान थारिल्ल्यान घनश्यामान आयज राजिनामो दिला. एमएमसीचे सगळे नगरसेवक कश्ट करपी आनी बरे आसात, पूण कांय जाणांक दुसरे सांगता तशें वागचें पडटा अशें घनश्यामान राजिनामो दितना सांगलें. तशेंच आपल्या आड अविश्वास थाराव कित्याक सुरू केलो हाचें कारण आपल्याक अजून कळूंक ना अशेंय ताणें सांगलें. तांच्यांनी विदीन 2 तासां भितर म्हाजेर हें हाडलां, नो कॉन्फिडन्स सायन केला सीएमाच्या चेंबरान, सीएमाच्या घरा कडेन. हांव आनी कितें रिजन म्हजे कडेन म्हाका तेंय रिजन दिनात आनी म्हाकाय रिजन कळना कितें म्हणून. हांवें आज पर्यंत 15-16 म्हयने जाले म्युन्सिपालिटीचो ऑनरेरियम घेवना. जे कितें 10-11 हजार मेळटा तेंय म्हाका खबर ना. हांवें गाडी वापरूना. हांव म्हजीच गाडी घेवन भोंवता. हांव नकळो हांवें कितें अशें फॉल्ट केल्लें आसा कितें. तांकां कित्याक हांव नाका जालो, कोणाक म्हजी अडचण जाली ते तांचे ते जाणात. म्हणून हे अशें सगळें ताकतिकेन 2 तासां भितर नो कॉन्फिडन्स हाडपा पडलें. हांवें असो कितें गुन्हो केला, हांव असो कितें टेररिस्ट की हें सगळी म्युन्सिपालिटी बी विकून हांव वचपा सारको असो भंय निर्माण जालो काय सरकाराक. नवे 20 कावन्सिलर आयिल्ले आसा. आमी तांकां बरो मार्ग दाखोवपा जाय. म्युन्सिपालिटी खातीर काम करपाचें, आमी बरी तांकां शिकवण दिवपा. सिनियर्सांचें काम कितें हेंच न्ही. हांव तेच सगळ्यांक समजायतालो कशे पद्दतीन आमी फुडें वचप, कितें करप. सगळे कावन्सिलर बरे. आतां खूब जाण म्हणटात कितें, हांव महेश आमोणकराचेर कांय उलयना, तुजो फ्रेंड आशिल्लो. हें उलयतलें कितें. जे महेश आमोणकराचे हांव उपकारी, कित्याक ताणें म्हजें कोण म्हणजे नॉमिनेशन करना ताणें नॉमिनेशन केलें. आनी जो मनीस नॉमिनेशन सायन मारता ताणें आपुलकीन म्हाका वोटूय केला आसत. कोण कितें म्हणूं शकता. जो सायन करता, नॉमिनेट करता तो वोटूय करता. अशें आतां पर्यंत चल्लेलें आसा. आनी त्या भुरग्याचेर हांव कितें उलयता त्या मनशाचेर. आतां ताका कोणी कितें शिकयता, ताका बडकायता, तो कितें उलयता, म्हाका तेजेर कांय उलोवपाचें ना. म्हजे दृश्टीन तो एक बरो भुरगो, काम करपी, कितलेशे लोकांचे कितें कितें कामां घेवन येता, कितें करता, आपले भितर बिजी आसता. सगळेच कावन्सिलर अशे तळमळीचे. पूण तांकां जर आमी आतां फुडें सारकी जर अशी वाट दाखयली ना जाल्यार फुडें त्रास जातलो. हांव सांगूंक सोदतां आमच्या आमदाराक, तुमी बी कितें करपा तें केलें. तुमी आतां जाणटे जाल्यात. तुमी देवळांनी वचून कितें कितें करपाक गेले, तुमी भायर सरचे ना म्हटल्यार कितें कितें केलें. तुमकां जाय बरें तें आमदारकीच्या लेवलाचेर तुमी कितें करपा तें केलें. आतां हें म्युन्सिपालिटीच्या लेवलाचेर जर अशें शिकयत फुडें जायत, म्हाका दिसना. म्हाका हे अशे पद्दतीन हें कोणी करप, सगळ्यांक एनकरेज करपाचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एक देवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 27 सप्टेंबरा सावन जातल्या 2022 वर्साच्या राष्ट्रीय खेळांत वांटो घेवपा खातीर गोंयच्या खेळगड्यांचो पंगड गुजराताक वचपाचो आसा. गोंयच्या भांगरा, रोप्या आनी कांस्य पदक जेतवंताक गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनान वळीत 30,000 रुपया, 20,000 रुपया आनी 15,000 रुपयांचें रोख इनाम जाहीर केला. पळयात. गुजरातांत जातल्या राष्ट्रीय खेळांत वांटो घेवपी गोंयच्या पंगडाच्या खेळगड्यांक स्पोर्ट्स किट दिवन तांकां सेंड ऑफ दिलो. गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनाचो अध्यक्ष आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान ही घोशणा केली. खेळां मंत्री गोविंद गावडे, गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनाचो सरचिटणीस गुरुदत्त भटकुले आनी हेरूय हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रीय खेळां सर्तींत गोंयचो पंगड 27 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर मेरेन गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरण आनी राजकोटांत जावपी 13 वेगवेगळ्या प्रकारच्या खेळांनी वांटो घेतलो. I wish our players all the best. I urge them to put a brave fight and come home with laurels which will make our sports fraternity and our state and nation pride.
I hereby declare that if you hold the gold medal from Goa Olympic Association, I am declaring a small amount. It is 30,000 rupees for gold medal. कॉम्पिटिशन आसतलेंच आणि वी कॅनॉट त्या गोष्टीच्यान आमी फाटल्यान धांवपाक शकना. वी हॅव टू फेस द चॅलेंज, वी हॅव टू एक्सेप्ट द चॅलेंज. आणि जो पर्यंत मुखावेलो प्रतिस्पर्धी लांब मरून आसा किंवा तो आदलो चॅम्पियन आसा, हे जे नेगेटिव्ह थॉट्स जे आसात ते पयलो तुमकां बाजून दवरपाक जाय. आणि जे वेळाचेर ग्राउंडार आमी जेन्ना वेळाचेर देंवतले किंवा खंयच्या आमी कोर्टान देंवतले, आय एम द बेस्ट, आय एम द चॅम्पियन, हो सातत्यान विश्वास तुमी तुमचे भितर निर्माण करपाची गरज. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज. आणि आता गोयचे हवामान. फुडल्या कांय दिसांक चडावत तापमान 30 डिग्री उरून हवामान गरम आणि दमट उरतले. चडसो वेळ मळबार सुर्याचे दर्शन जातले जाल्यार 1-2 फावट हलकोसो पावस पडटलो. राज्यात पावस कमी जावन आतां धुकें पडपाक लागला. फांतोडेर भायर सरतल्यांक धुक्याचो अणभव घेवपाक मेळटलो. चडावत तापमान 30 डिग्री जावन गरमी वाडपाची आशिल्ल्यान लोकांक चड प्रमाणात हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो दिला. फाल्यां हलको पावस पडपाचो आसलो तरी हवामान थंड जावचें ना. रातच्या वेळार उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें, पूण तरी वातावरण गरम उरतलें. 23 वेर 1-2 फावट पावसा शिंवर. 25 तारखेमेरेन हवामान सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365.